हें आयकून बाराबोर जेवणाक बसलोल्यांतल्या कोण एकल्यान जेजूक म्हणलें, देवाच्या राज्यान जेवणाक बसतीत ती सुभागी. पूण जेजून तांकां सांगलें, कोण एकल्या मनशान एक व्हडलें रात जेवण केलें आनी जायत्या लोकांक आपयलें. येयात, सगलें तयार जालां अशें आपयल्ल्यांक वचून सांगात. जेवणाचो वगो जातोच ताणें आपल्या चाकरांक धाडलो, पूण सगळेच एक सारके निबा दिवंक लागले. पयल्या चाकरान म्हणलें, हांवें भात विकतें घेतलां, तें म्हाका वचून पळोवंक जाय, देखून म्हाका माफी कर म्हूण उपकार मागतां. दुसऱ्यान म्हणलें, हांवें पाड्याचीं 5 जोतां विकतीं घेतल्यांत, तीं तपासूंक वेतां, देखून माफी कर म्हूण उपकार मागतां. तिसऱ्यान म्हणलें, हांव हालींच लग्न जालां, म्हणटोच म्हाका येवंक जायना. हे सगळे चाकरान परत येवन आपल्या दोनयाक कळीत केलें. तेन्ना पिंडोळून घरकारान आपल्या चाकरांक सांगलें, नगराच्या रस्त्याचेर आनी बिडींनी बेगीन वच आनी गरीबांक, पांगल्यांक, कुड्ड्यांक आनी तोट्यांक हांगा घेवन ये. मागीर चाकरान म्हणलें, दोनया, तुज्या हुकुमा पोरमोणें केल्लें तरी आसतना आनिकूय स्वात आसा. आनी दोनयान चाकरांक सांगलें, नगरा भायल्यान रस्त्याचेर आनी ओडपां मदें वच आनी म्हजें घर भोंवता तशेंच लोकांक भितर येवंक बोल कर. हांव तुमकां सांगतां, आपयल्या भितरलो एकलो लेगून म्हज्या जेवण चाखूंक पावचो ना.